विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करतास. मेगलोटा शिलचल्लो मामा 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 म्हणाल कसल रे म्हण न्ही हांव तुका आपयता तूं ओ म्हणका म्हणालो. जायता बता कसो गोरस म्हळें ओ म्हळें. मामा आंब्या खाते उठूची धांव म्हणालो. अशी एक कुशाल आमगेलें एक जनपदी कुशाल हें आमी आयकून आसताची. आंबो खावन जेताची ताजे कात्तो उडयतना कोणाकय आपूण ताजी मागशी धांव म्हणजे. हें आयकली तागेल भयणी मालगड भयणी तेंची आशिल्ली आनी आंबो खावन कात्तो विंडील दिसता म्हणून. हे विंडील हे शब्द आयकतना म्हाका थोडे उलोवका पडले. वय मा तूं कसं करतास? पणसा पान घेवन काड्डी घेवन खोट्टो विंडीतस. खोट्टो विणचें ताका आमी विवींग म्हणटाची इंग्लिशांत. तशीच पळता थंय आंगणांत कामाचो मडला दाखोवन ताटी विंडीतस. ताटी विंडूचे आनी कितले वेळ आमी नांकाक कान्नाक भांगर विणचें म्हणटाची. कुडकां जोडकी नांका बुडटकी हाका विणचें. केंसां दाखोवन फांती विणचें अशी. आनी थोडे फावटी आमी सोण्णां कात्ते दाखोवन दोरी दोर विणचें म्हणून हांव म्हणटा आसतना चेल्लेन आनेक अवकाश केलो. सोण्णां कात्ते दाखोवन विणचें जाल्यार आंब्या कात्ते विंडूची नांव म्हणून. आतां आमगेले समस्या कसा म्हळ्यार कात्तो विंडूची की विंडूची म्हळ्यार समकी म्हणून. हे विचार आमी पळयतना हे पुराय आतां आमी सांगिल्लें ताटी विणचें पांती विणचें हें पुराय विणप म्हळ्यार विंडूचें विंडूचें ड येता थंय विंडूची सम. आतां कात्तो ते आमी थंय उड्डोवच्यो. थंय आमगेली क्रिया उड्डोवची आसा थ्रोईंग. आतां विणप म्हळ्यार थंय स्पिनींग जाता, विवींग जाता, पियर्सींग जाता. अशें पुरो विंगड विंगड हे अर्थ येता. जाल्यार विंडूचें विंडूचें न्हय विंडूचें म्हळ्यार तें थ्रोईंग उड्डोवचें मात. तुडवान तो विंडूच्याक मुडेपून म्हणटा मुडेपून. विंडूच्याक दाखून. सगळे समज शब्द आसा. आमगे लागीं ते लागीं लागीं आशिल्ल्यान आमी एकाक एक बदलून सांगचे एक अवकाश आसता. आतां फातोर विंडूचें, आंब्या कात्तो विंडूचें, सोण्णां कात्ते दाखोवन दोरी विंडून करचें आनी विंडून उडोवचें म्हळ्यार दूर उडोवचें हाका आमी तशें सांगताचे. अशें हे विंडूचें म्हळ्यार एक संस्कृताचें विनुदती म्हळ्यार एक विंगड मुला दाखोवन आयला. हाजे अर्थ बरें उड्डोवचें म्हण. हांगा विंदूचें न येता विंदूचें. थंय विंडूचे कडेन न येता. विंडूचें विंदूचें विंडूचें विंदूचें अशी दोन विंगड विंगड उच्चार चडून एक आसल्यार विंगड विंगड मुलांतल्यान विंगड विंगड अर्थ दिवचे. असल शब्द आमगेले कोंकणी भितर आमकां मस्त पळोवचें मेळटा. तसल शब्दांक पुरो उडगास केल्यार आमकां वपास ते उपयोग करून आमगेली भास आनीकय चांग जावन एक संपत भरीत भास जावन परिवर्तन करूंक जाता. हे दिशेर आमी सगळ्यांनी काम करया म्हणटाची आयचे पदमाधुरी कार्यक्रम हांव अंती करतां.